दिवचल लिंगेश्वराच्या देवळाकडेन आशिल्ली लिंगाची कोंड महाशिवरात्रे पयलीं नितळ करची अशी मागणी तळाव्यांनी केल्ली। फाटले 3 म्हयने ह्या लिंगाच्या कोंडीत उदक दूषित जाल्ले। हे सुवातेर महाशिवरात्र जाता। अधिकाऱ्याक आनी थंय पुलाचे काम करपी कंत्राटदारांक ह्या संदर्भात सांगिल्ले। तशेंच गांव चलो अभियाना वेळार शेतकी मंत्री रवी नाईक दिवचल आयिल्ले। थंयच्या तळाव्यांनी विनवणी केल्ली की लिंगाची कोंड नितळ करून दिवची। संबंधित अधिकाऱ्यांनी हो विषय गंभीर्यान घेऊन ही लिंगाची कोंड आता नितळ केल्या। ही लिंगाची कोंड जी आसा जी महाशिवरात्र जाता ती सामकी दुर्गंध पसरलेली। जे हायवे नॅशनल हायवे जे काम चालू आसा ते ब्लॉक जाल्ल्या कारणान ते वाट नासली आनी त्या कारणा खातीर दुर्गंधी पसरलेली। त्या संदर्भात आमी डिपार्टमेंटाक भरपूर लेटरां केल्ली। कन्सर्न डिपार्टमेंट आमकां कांयच रिप्लाय येयलो ना। मागीर शेवट आमी आमदार मिनिस्टर हांकां मेळोन प्रयत्न केल्लो। काल जे घर चलो अभियान जाल्लें हांगा जे कृषी मंत्री रवी नाईक येयल्ले थंय आमी विशय मांडलो। थंय स्थानीक आमदार आशिल्ले चंद्रकांत शेट्ये, कावन्सिलर आशिल्ली स्थानीक रंजना वेंगडा, हांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन आमी तांकां परत एक निवेदन केल्लें की बेग्यातले बेगीन हें काम पूर्ण करचें। त्या संदर्भात तात्काळ मिनिस्टर, आमदार आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटान हेजेर एक्शन घेवन आयज ती जी वाट जी आसा ती क्लिनींग जी आसा ती केल्लेली आसा पूर्ण, आनी जी तळी आसा ती संपूर्ण जाल्लेली आसा क्लियर, जेणे करून आतां ज्या भाविकांक जो भंय आशिल्लो हे पूर्ण जातलें काय ना, महाशिवरात्र तोंडार पिकलेली आसा म्हणून ते आयज लोकांक व्यवस्थीत ती तळी सुकृत मेळ्ळी आसा। हाज्या खातीर कन्सर्न डिपार्टमेंट, आमदार, म्युनिसिपालिटी, WRD, मिनिस्टर हांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा। दिवचलच्या न्हंयेचेर आशिल्ली लिंगाची कोंड एक पवित्र तीर्थक्षेत्र म्हणून वळखतात। हे लिंगाचे कोणी कडेन श्री लिंगेश्वर देवाचे म्हळ्यार देव श्री महादेवाचे ल्हानशें देवूळ आसा। दर वर्सा ह्या पवित्र तीर्थक्षेत्रा कडेन महाशिवरात्री उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतात। महाशिवरात्री निमतान दर वर्सा शेकड्यांनी भक्तगण ह्या पवित्र तीर्थस्थळाचेर येतात। मात फाटल्या सुमार 3 म्हयन्याच्यान लिंगाचे कोणीची सामकी अवतिकाय जाल्ली। ह्या कोणी कडेन उदक तुंबिल्लें, गाळ आनी हेर कोयर साचून ह्या कोणींतलें उदक सामकें प्रदुशीत जाल्लें। थंयसर घाणी पातळिल्ल्यो। ताका लागून अंदूच्या महाशिवरात्री वेळार व्हडली समस्या निर्माण जातली असो भंय शिवभक्तांक आशिल्लो। महाशिवरात्री तोंडार आयली तरी लेगीत ही लिंगाची कोंड नितळ करपा कडेन आडनदर जाल्ली। ताका लागून शिवभक्तां मदीं हुस्को पातळिल्लो। फाटल्या सोमारा गांव चलो अभियाना खाला शेतकी मंत्री रवी नाईक दिवचले आयिल्ले। तेन्ना हे कोणीचो प्रश्न फुडें आयिल्लो। ताचे उपरांत शेतकी मंत्री रवी नाईक आनी थळावे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांणी ही लिंगाची कोंड नितळ करपाचे निर्देश संबंधीत कंत्राटदाराक दिल्ले। ताचे उपरांत कामाक गती आयली। फाटल्या 2 दिसांच्यान ह्या तळयेंतलो गाळ आनी कोयर काडून उदकाक वाट मेकळी केल्या। ताका लागून ही कोंड आतां सामकी चकाचक जाल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।